काणकोणच्या चावडी वाठारात एकमेव पब्लिक टॉयलेट फाटले बरेच तेंप बंद आशिल्ल्यान नागरिकांक, व्यावसायिकांक, ज्येष्ठ नागरिकांक तशेंच पर्यटकांची गैरसोय जाल्या। भौशीक नितळसाण सांबाळपा खातीर गरजेची ही सुविधा बंद जाल्ल्यान नागरिकांनी नाराजी उक्तायला। संबंधित प्रशासनान हातून लक्ष घालून टॉयलेट सुरू करपाची मागणी समाज वावुरपी संजय कोमरपंतान केला। हे जे आसा पळय आतां एक वर्स जावचें आसा हेजें उद्घाटन जाल्लें हो काणकोणा सुलभ शौचालय इंटरनॅशनल कंपनीन बांदलो हो टॉयलेट तर काणकोण म्युनिसिपालिटीन सगळो फंड केल्लो हेका 63 लॅक्स फंड दिल्लो पूण हे पयलीं आसलो टॉयलेट तो मोडून हो नवो बांदलो। पयलींच्या टॉयलेटीच्यो अश्योच कंप्लेनी येताल्यो आनी ह्याय टॉयलेटीच्यो अश्योच कंप्लेनी आसा। आमी तेन्नाच सांगलें तुमकां ह्या भितर हो जागो जो आसा पाणथळ जागो हेका बरोबर सिवरेज तुगेली उरपाक जाय तेला तो सारकी हे करपा जाय म्हणटा पयलीं तेन्ना तशें केलेंच ना। आनी जेन्ना तेगेलें ते सेप्टीक टँक गळपा लागता तेन्ना ते बंद करता वयता। जे बाजारात ज्यो बायलो येता त्यो चेडूं येता कोणी पायलट उरता त्या पायलटान ते यूज करपाक मेळना। पयशे घेवनय आनी गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीन इतले पयशे खर्च करून तेजे उपयोग कांय जायना। एक डिमांड आसलो काणकोणची ह्या जाग्याचेर जे पायलट जे आसा डायबिटीक पेशंट जे आसा तेमचे खातीर सुविधा कितें दवरची म्हण हांगा। कितलो तेंप जाला बंद जाल्ले? आतां बंद आठवड्या बंदच उरतात। गेली आतां उद्घाटन जाय आसतना कमी कमी 6 ते 7 खेप तेंचे बंद आसा उद्घाटन जाय आसतना। ह्या संबंदान आमी पयलीं नगरपालिकेक एक लेटर दिल्लें की तेणें मेंटेनन्स सारको करचो आनी जे आमचे जे व्यापारी लोक आसा ते व्यापार लोकांक सूट कितें दिवची म्हण पण सूट बिट कांयच अजून मेळ्ळीच ना। ती सूट पाड पडो म्हणटा बरें ती लोकांक ज्यो बायलो येता कोण डायबिटीक बायलो येता आनी कोण येता तांकां ती सुविधा मेळोंक जाली।